So before the Goa Foundation went to the High Court and the Supreme Court and stopped the mining and so on, several places, particularly in South Goa and so on, many people like Anthony, Hartman D'Souza, Abhijit, so many others were involved. We came later and with the Justice Shah Commission and so on, and we were able to take the benefit of a large number of agitation that were going on at that time. There was get some relief from the courts, which ultimately we got. So ultimately you should say, and I will be readily willing to concede that whatever we achieved afterwards in the court was based on the fact that there was anger, resistance and protest, with people like Anthony and all were consistently involved from the very beginning. कशी बघता म्हणून केरीत कांतार गांवान तो आसोलनाचो गोर आंबेली बांदार सोशल एक्टिविस्ट म्हूण तो वावुरता तकलेन सारकोच हुशार तोच तो एंटनी डिसिल्वा वळखतात ब्रेन बॉक्स म्हटल्यार मुंद्यागिरी म्हापश्या इस्कॉलान हांगा ताचे शिकप जालें जायत्याच भुरग्यांक शिकप दिवन गिन्यांतांचें उजवाड आयलें भुरगेपणी एक्टिविस्ट जावन गोंयच्या पासत आपल्या जिवीत दिलें आसोलना वेली कासिन्यो येताल्यो त्यो सगल्यांनी झुजोन बंद केलें. Blood donation is a noble and social cause. Mr. Anthony D'Silva, who has been associated with Hospicio Blood Bank for the past 15 years, he has been organizing camps on a regular basis and is also helpful to us whenever we had acute shortage of blood. Mr. Anthony D'Silva is a recipient of the award for maximum number of donations. This award was given by Goa State AIDS Control Society in the year 2013. I wish Anthony all the best in whatever his future endeavors. बायलेटोरकांनी ताका आदार केलो झुजोंक गोंयच्या पासोर फ्लोरियान वाजाक भोवमान दिवपाक सरकाराक थंय रावलो झुजोत आपल्या पासोत ताणें कांयच करूंक ना आपण गेलो लासोर डॉक्टर वायसमॅन पिंटून एवॉर्ड दिलो दिसपावटी दिले म्हूण रोगोत ₹2 पेन्टें घेवन म्हणटा कोणेंनी ती झुजोंक जाता शेतकाऱ्यां पासोत आवाज केलो सगळे शेतकार ताका उखलून धरता केळा मोळा तेपशी गोवाक वयर काडूंक जाय तो सांगात दिला ब्रुनो कुतिनो आनी ब्राह्मण सांकवाळकार खुद आपली ती गोवाय दिता. Anthony D'Silva from Asolna is a great friend of mine. He's so wonderful person he is. खूब वर्सां पयलीं फुडाराचे बरे प्लेयर जावन गेले तातूंत म्हाकाय व्हेल्लो एंथनी थंय फेलिसिटेशन त्या प्रोग्रामाक व्हेल्लो म्हाका थंय फेलिसिटेट केलो बिफोर अ ह्यूज क्रावड इन Asolna. म्हाका तकलेन तें कशें वचना दोळ्या मुखार अजून तो सिनारियो म्हज्या दोळ्या मुखार आसा तो सांगपाक म्हणल्यार हो मोग फुटबॉलाचो मोग सदांच तो म्हाका फुटबॉलान पळयतालो हांव ताका कोण तो कळनासलो म्हाका लेटर ऑन म्हाका केम टू नो ही इज अ मॅन फॉर द कम्युनिटी ही इज अ मल्टिपल टास्क पर्सन where justice is required he would put positively to see that work is done. He helped many people silently which have great football lover. I wish him all the best, a great success, a good life, energy and longer urchi taji energy only for the sake of serving the people. I wish Anthony all the best. Hi, I'm Bruno Cudino, ex-student of St. High School Mondegiri, a famous school for sports. My good friend Anthony D'Silva, he was a very good athlete, good in pole vault, gymnastic, and he was a leader in the school. I can say much things about him because that leader, when he left the school also, I could hear his name apart from the school. He was giving good vibes. With anything about Anthony D'Silva, it's a proud moment
for me also, I'm proud to be from St. Andrews High School, Mondigiri. Supported FC Goa for 3 years when Zico was the coach, and that time I think so there were quite good players who had come from the World Cup, which were playing the older players. But what Anthony did is with FC Goa was tremendous. One more thing, the brain box is there. They support a lot of players like Climax Rodriguez, Ramanan. They have facilitated those players and many more. Thank you. ती आत्मोळार ताचे मोदेर रावून ताणें जाय तोच वावर तोय केलो. सगळे दिसते इस्कॉल नाका म्हणून रोकडोच निषेध मारलो. धर्मा मोदे भेदभाव करूंक ना, मुस्लीम भावां मोदे वावुरलो. गोंयांत इलिगल मायनिंग बंद करात म्हूण थंय सोरोय तो पावलो. ह्युमन रायट्स नॅशनल अवॉर्ड दिवपाक नॉमिनी म्हूण ताका वेंचून काडलो. कोणी दादीची जमीन सांबाळपाक एकेरीत ताणें फोंगोड घडलो. नुस्तेकार भावाच्या धंद्याक पासोन हातबोट घालून जाय तोच वावुरलो. उगडास तुजो आनी तुवें केल्लो भाव सोदां काल तो जिवो उत्तलो. ह्युमन रायट्स नॅशनल अवॉर्ड दिवपाक नॉमिनी म्हूण ताका वेंचून काडलो. कोणी दादीची जमीन सांबाळपाक एकेरीत ताणें फोंगोड घडलो. नुस्तेकार भावाच्या धंद्याक पासोन हातबोट घालून जाय तोच वावुरलो. उगडास तुजो आनीक तुवें केल्लो भाव सोदां काल तो जिवो उत्तलो. एंटनी सिल्वा हो ह्यो गोंयांतलो नामनेचो सोशल वर्कर. आयज ताणें आपल्या खातीर कांय मेळोवन घेवंक ना, पूण जें कितें मेळोवन घेवंक प्रयत्न केल्या ते फकत गोंया खातीर, गोंयच्या समाजा खातीर. हांव जेन्ना दालगात कोंकणी अकादेमीचो प्रेजिडेंट आसलो आनी ह्या कार्यान तेणें सदांच दालगात कोंकणी अकादेमीक आदार दिला. ताणें गोंयचो तियात्र उंच दर्ज्यार पावचो म्हणून आपले लागीं जाता ते परी तो वावुरलो. ताणें सदांच रोमी कोंकणी खातीर आपलो आदार दिल्लो आसा. रोमी कोंकणीक एक व्हड योगदान दिल्लें आसा. त्या शिवाय तो योग तियात्राचो मोगी आनी तियात्र मोगी जाल्ल्या कारणान हांव जेन्ना तियात्र अकादेमी ऑफ गोवाचो अध्यक्ष आसलो त्या काळारूय ताणें तियात्राची प्रसिद्धी चडांत चड करूंक आनी तियात्र अकादेमीच्यो ज्यो येवजण्यो आसा त्यो चडांत चड लोकां मुखार व्हरोंक ताणें म्हाका खूब आदार